नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। टीसीपी खात्यात तणावाची स्थिती। पाळे शिरदोणच्या थळाव्यांचे दुसरे दिसा आंदोलन सुरूच। मजगतीं तांकां दीस रात थंयच न्हिदूनी मंत्री विश्वजितान केलें आंदोलन करप्याचेर विधान। मतदारांची विशेष खोलायेन फेर तपासणी पुराय जाल्या उपरांत निमणे वळेरेंतल्यान 10,57,566 मतदारांचो आस्पाव। वट्ट 1,27,468 मारली भायर। फक्त 12 म्हयने उरला विधानसभा वेंचणुकेक। विरोधक पक्षाचे उरले ना कांयच। उरले तेवूय येतले हांगाच। मुख्यमंत्र्यान एक शिटी मारल्यार ते येतले उडी मारीत। मंत्री विश्वजितान केली टिका। सोशल मीडियाचेर मोजो आनी विश्वजीत राणे आड मुद्दम व्हायरल करतात चुकीची माहिती। मुख्यमंत्र्यान केलो सणसणीत आरोप। फुडले वेंचणुकेंत आमी एकठांय आसतले आनी फक्त करतले उदरगतीचें राजकारण। मुख्यमंत्र्यान केली घोशणा। मडगांव स्टेशनाच्या भायर बेकायदेशीरपणान पर्यटकांक टॅक्सी दितात भाड्यात दितना एकल्यान टॅक्सी ड्रायव्हराक धरलो रंगेहात। मडगांव ट्रॅफिक पुलिसांची टॅक्सी धन्याक घेतलो ताब्यात। मडगांव स्टेशना भायर बेकायदेशीरपणान पर्यटकांक टॅक्सी दितात भाड्यान दितना एकल्याक टॅक्सी ड्रायव्हराक धरलो रंगेहात। मडगांव ट्रॅफिक पुलिसांनी टॅक्सी धन्याक घेतलो ताब्यात। आता खबरो विस्तारान। बेतोडा आशेवाडो वाठारांतल्या स्क्रॅपयार्डाक उजो लागलो। ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर 3 वरांचेर घडली। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। मात व्हडलो उजो लागिल्ल्यान 20 उदकाचे ट्रक लागले। मजगतीं ह्या भंगार अड्ड्याचे धनियांनी सुरक्षेच्या नेमाक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान गरजेची कागदपत्रां सादर करपाचो आदेश तलाठ्यान दिलो अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। समोर कॉल येयले आनी कॉल येतकूच रोखडीच टर्न आवट केलो आनी उदो बरो व्हडलो आसल्या कारणान आमी आमची सेकेंड टर्न आवट आपयली। आनी चड उदो आसल्या कारणान आमी कुंडयची फायर स्टेशन आपयली तशीच मडगांवची फायर स्टेशन आपयली। कमीत कमी 20 गाडयो आमी तरी मारल्यो आसल्यो। कित्याक तो खूब ताका तेंपान आसा आनी तितलो तेपाना कितें वाटो सुद्दां ना वचपाक। सारकी कंडक्टेड एरिया खूब सारकी गाडी आडे काडपाक खूब प्रॉब्लेम जाता। टर्न करपाक मेळना, फाटी फुडें घेवपाक मेळना। रबर आसलो, प्लास्टीक, एल्युमिनियम लोखंड तशेंच मेडिसिनाचे ते वेस्ट आसले पळय ते सगळे स्टोर केल्ले आसले। उदक प्लास्टीकच्या कारणान तो पालाचो उदक परतून पेटलो। म्हणजे परतून पालाचो पेटो जावतालो तितलो सुद्दां उदक मारले जाल्यार पयलींच्यान तो पेटो रावता आनी फोम मारलो उदक सुद्दां मारून तो पालना। आमी ताका विचारलें तुमी कितें मशीन घेतल्या तशी काय तुमी काय सांगना तुमची काय करना म्हणून फक्त स्टोरेज करून दवरला तुमकां सांगलें तें तुमची काय दवरूंकय नासलें। आमी पळयलें तेन्ना कांयच तुमकां सेफ्टी नासलें। तो फक्त सांगतालो कोण तो सायडीच्यान उदो येयलो तेंच्यानी तेवढा काय सांगता करना म्हणटा म्हणटा सांगना म्हणजे खूब लॉस जाला म्हणटालो। कितें आसलें तें दवरतालो प्लास्टीक स्टोर करून सेपरेट करून तो ह्या विकतालो। प्रॉब्लेम ना सायडीक खूब घरां आसलीं तांकां काय प्रॉब्लेम ना। आमी येतकूच फायर 4 वाजेन आमी स्टार्ट केलो फायर फायटींग। तशेंच कोण लागीं घरां आसले पळय तांकां सांगलें तुमी मातशी घरांतली वॅकेट जावन ती पयस वचाली जेणे करून तांकां आमी त्रास जावचे ना आनी आमी जावपाक आमी पयलीं प्रिकॉशन घेतलो। आतां कांय कंट्रोल आसा आमी कितें करता JCB आपयल्या जेणे करून ते कितें भितर फायर आसा पळय आनी तो भितर जाल्या कारणान तो आमी उस्कूर काडून तो परतून हो म्हणटा स्प्रे करून फायर कंट्रोल हाडपाची आमी चालू आसा। हणजुणा घडिल्ल्या भांगराच्यो वस्ती चोरी प्रकरणात एक महत्वाची बातमी मुखार आयला। अपघातात मरण आयिल्ल्या चेस्टर विन्सेंट रॉड्रिगीस हाचे सुमार 8 लाख रुपयाचे भांगराच्यो वस्ती चोरपाचो आरोप आशिल्ल्या PCR ड्रायव्हराक जामीन मेळ्ळा। 25 जानेवारी हणजुणा वाठारांत कारीचो झाडाक नेटान धपको बसून गंभीर जखमी जाल्ल्या रॉड्रिगीसाक हॉस्पिटलांत व्हरतना ही घडणूक घडली असो आरोप आसा। उपचारा वेळार रॉड्रिगीसाक मरण आयलें। मजगतीं हणजूण पुलीस हे प्रकरणाची फुडली चौकशी करतात आनी जामीन मेळ्ळ्या उपरांत लेगीत चौकशी प्रक्रिया चालू उरतली अशी माहिती मुखार आयला। पळयात।
नमस्कार युवकार. काल शुक्रारा अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या पीसीआर व्हॅनीचो जो ड्रायव्हर साईश पार्सेकर हाका अंजुना पुलीस गोल्डाच्या चोरयेच्या प्रकरणात अटक करता आणि आयज जेन्ना ताका म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान रिमांडा खातीर फुडें प्रोड्यूस केलो वयता तेन्ना कोर्ट जो आसा जेएमएफसी कोर्ट म्हापसाचो जावन आसा हो ताका बेल दिवन ताचो ह्या केसींतल्यान सुटाव करता. पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार 25 जानेवारी 2026 अंजुना गांवांत फातोडेचेर एक एक्सिडंट जाता आणि ह्या एक्सिडंटान जेस्टर रॉड्रिगीस नावाचो मनीस इंजर्ड जाता. तेन्नाच थंय स्पॉटार जी आसा ती अंजुना पुलीस स्टेशनाची पीसीआर व्हॅन पावता आणि हातूंतलो जो साईश पार्सेकर आसा हो पीसीआर व्हॅनीनूच जेस्टर रॉड्रिगीस आसा हाका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करता. फुडें अशें जाता तें म्हटल्यार जेस्टर रॉड्रिगीस जो आसा तो मेजरली इंजर्ड जालेल्या कारणान तो फुडें मरण पावता आणि त्याच्या आंगा वयले जे भांगर जे एक गोल्ड चेन आशिल्ली ती पुलीस जी आसात ते त्याच्या फॅमिलीक हँडओव्हर करता. आता दुसऱ्याच दिसा 26 जानेवारीक जेस्टराची फॅमिली येता आणि अंजुना पुलीस स्टेशनान एक कंप्लेंट फायल करता आणि ती कंप्लेंट अशी जावन आसा म्हटल्यार जेस्टराच्या आंगा वयले अराउंड 7 ते 8 लाखाचे भांगर जे आसा ते मिसींग आसा. हे भांगर त्याचे ब्रेसलेट हातींतलो त्याचो ब्रेसलेट जावन आसलो आणि बाकीचे त्याच्या आंगा वयले जे भांगर ज्याचो कॉस्ट 7 ते 8 लाख जावन आसा हो मिसींग आशिल्लो आणि प्रायम सस्पेक्ट ते ह्याच पीसीआर व्हॅनीचो जो ड्रायव्हर साईश पार्सेकर जावन आसा हाच्या नांवान ती कंप्लेंट दिता. आता ही कंप्लेंट जेन्ना 26 तारखेक ती फॅमिली करता ती कंप्लेंट जी आसा ती 7 फेब्रुवारीक जी आसा ती रजिस्टर केली वता आणि काल शुक्रार दिसा साईश पार्सेकराक अंजुना पुलिसां कडल्यान अरेस्ट केली वयता. आयज जेन्ना ताका जेएमएफसी कोर्ट म्हापसान रिमांडा खातीर प्रोड्यूस केल्लो तेन्ना ताचो साईशाचो जो एडवोकेट मायकल नाझारेथ जावन आसा तो असो आर्ग्युमेंट दवरता तो म्हटल्यार जेन्ना फॅमिली जी आसा ती 25 तारखेक कंप्लेंट दिता तेन्ना 10 दिसांचो डिले 7 फेब्रुवारी पर्यंत डिले करून ही जी केस आसा ती अशीच दवरली. अशीच जेन्ना ही कंप्लेंट केली गेली तेन्नाच साईशाच्या नांवान नोटीस काडपाक आयली आणि साईश जो आसा तो ह्या केसीनूच पुलिसां कडेन कॉपरेट करतालो आणि तशीच आनी एक ग्राउंड जावन आशिल्लो तो म्हटल्यार जेन्ना हो इन्सिडंट घडलो तेन्ना साईशा बरोबरूच पीसीआर व्हॅनीन आनी 4 जाणूय आशिल्ले. सो ह्या सगळ्या ग्राउंडाचेर आयज जेएमएफसी कोर्ट म्हापसा द्वारे साईश पार्सेकर जो सस्पेक्ट ह्या इन्सिडंटान जावन आशिल्लो हाका बेलीचेर ह्या केसींतल्यान सुटाव मेळटा. आतां हांगासर मुद्दो असो जावन आसा म्हटल्यार जर हे भांगर साईशान काडूं ना जाल्यार हे भांगर काडले तरी कुणी आणि त्याचे भांगर जे जेस्टराच्या आंगा वयले 7 ते 8 लाखाचे भांगर ना जाले हे गेले तरी खंय हो हांगासर व्हडलो प्रश्न ह्या स्टोरीन जावन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वीणा मांद्रेकर, अंजुनच्यान. सांतांद्रे मतदारसंघात झोन बदल रद्द करपाच्या आदेशाचेर नगर नियोजन सचिवांनी सय मारून या आदेशाक निमणी मंजुरी दिवपा खातीर नगर नियोजन मंत्र्याकडेन धाडल्या. झोन बदल रद्द जावचो ही थळाव्यांची मागणी आसा आणि मागणी पुराय जाय मेरेन आमी कार्यालयांतल्यान हालचे नात. आमी येतना चादरी, उशी, जेवण करपा खातीर आयदनां, चूल घेवन आयलात अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. मजगती पाळे शिरदोनच्या लोकांनी आमदार विरेश बोरकारा सयत टीसीपीच्या कार्यालयात रात काढली. आता रातचे 1 जाला आणि आम्ही अजून पर्यंत टीसीपी डिपार्टमेंटांत आसा. टीसीपी डिपार्टमेंटान रावल्ले आसा. तो डिमांड आमचो आसा की 39 एज अमेंडमेंट आसा सांतांद्रे मतदारसंघान जितले प्रोविजनल आसूं जावं अप्रूव्ड आसूं हे सगळे भायर मारपाचे, स्क्रॅप करपाचे, रिजेक्ट करपाचे. तेन्ना पर्यंत आमी भायर सरपाचे ना. रिवोकेशन हेजे आमच्या हातीन पडल्या शिवाय आमी भायर सरपाचे ना. आतां तुमी पळयता आसतले गांवकार गांवचे लोक हांगा वयर स्टेप्सांचेर सगळ्याक आसा, जहारी खाता. सगळ्यांक त्रास जाता म्हटल्यार वारें ना सारकें, फॅन ना. तरी पूण गांवा खातीर सगळे लोक हांगा जमलेले आसा. हे इतलेंच दाखयता, हे डेडिकेशन दाखयता, हे हार्डवर्क जो गांवचो मोग आसा ह्या मोगाक लागून कितेंय करपाक तयार आसा अशें आमचे जे लोक आसा ते हांगा दाखयता. आनी हांव चडशे आमचे जे एसटी समाजाचे लोक आसा तेंच्यांनी आयज गांव राखलेले आसा आनी फुडें आमकां ही पिळगेक हे गांव आमकां दवरपाक जाय. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की फाल्यांचे दीस जेन्ना आसतलो तेन्ना तुमी सगळे एकजूटपणान सकाळीं तरी तुमी येवचे हो तेंको दिवपाक लागून आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघाच्या लोकां कडेन मागता. जे करून आमचें गांव आमी राखूंक शकतले. 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड जाल्ले आसा. जो प्रपोजल्स आसा ते एक मंडूर विलेजीन, दुसरो शिरगांव, तिसरो कुरका, चवथो भामोय. ह्या 4य विलेजीन हे अप्रूव्ड जाल्ले आसा. बाकीचे 5 प्रोविजनल आसा. सो आमी आमचो क्लियर डिमांड दिल्लो आसा की 9 जे प्रपोजल्स आसा हे स्क्रॅप करपाचे, ते पर्यंत आमी हांगासर वचपाचे ना.
दक्षिण गोंय अपघातमुक्त करपा खातीर गोवा केंच्या रोलंड मार्टिन्स बेगोबेग कृतीचो आराखडो करपाची खर मागणी केल्या. रस्तो सुरक्षताय आनी समितीच्या बसकेत उलयतना तांणी वाडत वचपी अपघात, पिवन गाडयो धांवडोवपाच्यो घडणुको, खात्यां मदीं समन्वय कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान हुस्को तांणी उक्तायलो. शाळांनी आनी पर्यटकां मदीं जागृताय मोहीम करपाची काळाची गरज आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ह्या संदर्भात सरकारी खातें कितें पावलां उबारतली हाचेर लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. The involvement of in a more proactive way of certain members. One is, for example, Director of Health Services, that we have highlighted that the trauma care, ambulance position should be given on a reporting on a every month basis. Okay, that is one, because the accident victims are shifted to Goa Medical College. So once they go to Goa Medical College, where we are not getting a report that how many people, we are getting reports only of those who have died. There are people who have gone into coma. There are people who have suffered permanent disability. So this data is not being there. So that was one. Second thing, we have highlighted the role of the education department. Now, education department has a very significant role. Every school has to have a children transport committee which is to be functional. At the same time, they have a responsibility of promoting the road safety patrol, RSP, which is a scheme of the traffic police and traffic wardens. So we have highlighted that. Plus, there were textbooks like were given in each of the schools to cover the 6th, 7th, 8th, 9th standard on road safety. So today we have requested the education department to give on a monthly basis report of what is going on, how these books are being used, and what improvements can be there. Tourism department has a very significant role on the issue of road safety. Rent a car, rent a bike is a scheme that lots of tourists are using, and therefore we are asking that there should be a very big campaign to reach out to these tourists about how they should drive, what are the road safety measures they have to take. Reporting on the excise department, that every month they have to give a report on the don't drink and drive signages. They have to be in all the bars, bar and restaurant awareness. So now he has given the assurance that all the paintings will be done by 20th of February. Yes, so today what he says, it will all be done by 20th February. We'll wait and see. Today is the 20th. There are 8 days left. So if it is happening or not, we will bring it to the notice of the collector. गोंयच्या राजकारणात परत एक फावट हालचाली पळोवपाक मेळटा. वरिश्ठ ॲडव्होकेट कुलफात कुतिनोन विरोधकांक एकठांय येवपाचें स्पश्ट आव्हान केलां. त्रिकोणी झुंज जाल्यार ताचो थेट फायदो भाजपाक जातलो अशें सांगून येवपी फोंडा पोट वेंचणूक आनी मडगांव नगरपालिका वेंचणुकेत संयुक्त झुंज करपाचो प्रस्ताव कुतिनोन मांडलो. गोंयांत सरकारा विरोधी असंतोश आनी निशेधांची वाड वचपी ल्हार विचारांत घेवन विरोधकांक हो योग्य वेळ आसा अशें तांणी म्हटलें. पळयात. विरोधी पक्षांनी आपले मतभेद कुशीक दवरपाक जाय, नाजाल्यार येवपी वेंचणुकेत सत्ताधारी भाजपाक आडोवप कठीण जातलें अशें वरिश्ठ वकील कुलफात कुतिनोन स्पश्ट उतरांनी सांगलें. फोंड्याची पोट वेंचणूक ही फक्त वेंचणूक न्हय तर 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेची दिका थारायतली असो उल्लेख तांणी केलो. तेच प्रमाण मडगांव नगरपालिका वेंचणुकेतूय सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय झगडचें, कारण निकालांतल्यान फुडाराचो राजकीय प्रवृत्ती स्पश्ट जातली. गोंयांत वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर वाडत आशिल्ल्या निशेधाचो उल्लेख करून कुतिनोन विरोधकांक लोकांची भावना वळखून सक्रियपणान वांटो घेवचो अशें आव्हान केलें. लोकां मदीं असंतोश आसा, फक्त त्या असंतोशाक राजकीय दिका दिवपाची गरज आसा असोय ताचो संदेश तांणी दिलो. आतां प्रश्न उपरासता तो खरेच विरोधी पक्ष एकठांय येतले काय, वा परत एक फावट मतां वांटून सत्ताधारी पक्षांत वाट मेकळी जातली. फुडले कांय म्हयने गोंयच्या राजकारणात निर्णायक थारतले. आतां म्युन्सिपालिटी जातली आनी ताजे नंतर रोखडे असेंब्लीचे जावपाचे चान्सीस. सो कशें पळयता तुमी पॉलिटिकल सद्याक जे भशेन ओपोजिशन पार्टीज? चोय देर इज लॉट ऑफ रिझेंटमेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, पूण ऑपोजिशन इज नॉट युनायटेड. पूण जे बाबुशाचेर तेमी पॅनल फूल पॅनल घातलें, लेट अस सी हाव इट वर्क्स. पूण आतां पोंडा बाय इलेक्शन आसतली परती, तांकां तर जिखपाक जाय. दे हॅव टू अगेन कम टुगेदर अँड एवरीबडी मस्ट कम टुगेदर. इन पोंडा अगेन they should not allow
a triangular contest. How they will work out is for them to see. But in a one-to-one contest, if the opposition can win Ponda, it will send a very great signal for 2027. And if they lose Ponda, it will give an impression as though nothing is going to change. Secondly, there will be elections for Margao. In Margao also, they have to stand united. And how they will work in Margao will also decide how 2027 shall shape out. तर आनीक आमी पळयलां की आतां सद्या खूब कडेन प्रोटेस्ट जातात. चिंबल साकून स्टार्ट जालो, हरमला, मिराबाग, वेगवेगळे कडेन प्रोटेस्ट जाता. आतां सद्या TCPक चालू आसा. पूण पळयल्यार हाजो फायदो ऑपोजिशन घेवपाक पावनात. चय, ऑपोजिशन मुगे भाशेन they don't have the organization and strength to organize such movements. These are movements of the people. And if they have no organization, they should at least be seen at these places and take advantage of these movements for their political gain. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. कलम 39A वरवीं प्रस्तावित झोन बदल करपाची मागणी करीत पाळे शिरदोणच्या तळाव्याचे दुसरे दिसा नगर नियोजन कार्यालयात आंदोलन सुरूच आसा. पुलिसांनी बळजबरीन आमदार विरेश आनी आंदोलकांक कार्यालयांतल्यान भायर काडले. मजगतीं तांकां रात दीस थंय न्हिदूंक दिवचे अशें खर विधान TCP खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. कलम 39A वरवीं प्रस्तावित झोन बदल रद्दा आड नगर नियोजन कार्यालयात सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिसा तणावाची स्थिती निर्माण जाली. हे कलम रद्द करपाच्या अधिकृत आदेशाची वाट पळयत थळाव्यांनी तशेंच आमदार विरेश बोरकर हांणी कालची रात खात्याच्या भितर काडली. दुसऱ्या दिसा TCP कार्यालय खाली करपाचो आदेश संबंधितांक जारी केलो. उपरांत पुलिसांनी बळजबरीन आमदार विरेश आनी आंदोलन करप्यांक TCP कार्यालयांतल्यान भायर काडले. आमची मागणी पुराय जायना मेरेन आमी कार्यालयांतल्यान हालचे नात, आमरण आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आंदोलन करप्यांनी दिली. अजून बसता आम्ही ठाम मतान आसा की जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हालपाना. आनी ह्या सरकाराचे यंत्रणान पुलिसांनी फोर्सफुल्ली आमकां भायर काडल्या. ऑर्डर आयल्या म्हणटा ऑर्डर आमकां दाखोवंक ना. बींग हांव आमदार आसून म्हाका उखलून झरोन ह्या स्टेप्सांचेर झरोन म्हाका हांगा सकयल ठेवला. आयज ही दादागिरी ह्या BJPची जाल्ली आसा. विधानसभेन भायर घालताले आयज ह्या ऑफिसांच्यानूय आमकां भायर घातल्या. आयज हांगा जाणटी बायलां आसा जी बायलां कालच्यान 24 वरां जाली कालच्यान ते हांगा आसा. मातशी बसून तेंकां आपूण काय ना. एक मातशी तरी काकूड हाडपाची आसली की बाबा येवन तरी तांचे कितें सांगचे. कोण मामलेदार आसूं, कोण कलेक्टर आसूं, कोण मिनिस्टर आसूं, जावं चीफ मिनिस्टर आसूं, कोणाक काकूड ना. गोंयकार मेल्यार चलता पण ह्या दिल्लीकारांची पोटां भरपाक जाय आमकां. ह्या दिल्लीकारांक हेंकां आख्खें गोंय सोंपोवपाक जाय. आतां एक सांगता, आमी हे गोंय जे आमचे दायज आसा ही आमची माती, ही आमची आवय, ही आमी आवय विकपाक दिवपाना. मोरासर झूज दितले ही आवय कशीच मारपाक दिवपाना. हे आवयक आनी आवयच्या भुरग्यांक आमी कशाक मारपाक दिवपाना. तुमचे पॉलिटिक्स गेले ते लायक. आयज आमी ठरयतले, गोंयकार ठरयतले गोंयांत कितें जावपाक जाय ते. ही दादागिरी तुमची आसा. ह्या दादागिरीक लागून आमी भिवपाना. तुम्ही दादागिरी घेवन वचा दिल्ली, तुम्ही दिल्ली वचा, हांगा रावू नाका. गोंयांत दादागिरी चलपाना. मजगतीत नाका रात दीस थंयच न्हिदूंक दिवचे. हे सगळे ब्लॅकमेल करपी कायदे विधानसभेत करतात, रस्त्यार येवपी लोकांक न्हय अशें TCP कार्यालया भायर सुरू आशिल्ल्या आंदोलना बाबतींत नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन खर विधान केलां. GMC हॉस्पिटल आनी हेर सरकारी कार्यालयां सांत आंद्रे मतदारसंघात आसात. आमकां ब्लॅकमेलर म्हणपाचो धाडस कोणेच करचो न्हय.
सांत आंद्रीचे सगळे लोक एकठांय जावन रस्त्यार देवले जाल्यार सगळे बंद उडयतले अशी शिटकावणी आमदार बिरेश बोरकर हांणी दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तींतल्या परीक्षकाक लाच दिवपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात कला अकादमीचो कर्मचारी प्रदीप गांवकर आणि सुशांत नायकाक कारणां दाखयात नोटीस जारी केला. मजगती कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कोळेकर हांणी ह्या प्रकरणा विशीं दोगांयकूय सरळ विचारले तेन्ना आमी अशें कांयच करूंक ना अशें म्हणीत तांच्यांनी हात वयर केले. पळयात पुराय बातमी. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्ती उपरांत घडिल्लो प्रकार गोमंतकान उक्ताडार हाडल्या उपरांत नाट्य क्षेत्रा सयत कला अकादमीत खदळ पातळ्ळा. तशेंच हे प्रकरण गोमंतकान तटस्थपणान उक्ताडार हाडिल्ल्यान खुबश्या जाणांनी समाधान व्यक्त केले. कांय जाणकारांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यात. सुपारी आंदोलन करपी खंय गेले? म्हज्या कार्यकाळा वेळार असो प्रकार केन्नाच घडूंक ना. असो प्रकार घडिल्लो जाल्यार खपोवन घेवचें नासले. ह्या घडणुकीची खोलायेन चवकशी करून आरोपीचेर बेगोबेग कारवाय जाता आसली अशें कला अकादमीचे आदले अध्यक्ष आनी आदले कला संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले. म्हज्या कार्यकाळा वेळार सुपारी घेवन आंदोलन करपी खंय गेले असो प्रस्न ताणें केलो. गोमंतक दिसाळे वाचून बसलो धक्को. हे प्रकरण गोमंतक वाचले उपरांत कळ्ळें. ह्या प्रकरणाचो तपास करून शुक्रार मेरेन म्हायती दिवची असो आदेश संबंधीत प्रशासनाक दिला अशें कला आनी सांस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगले. एका संवेदनशील मनीस म्हूण अशी गजाल घडटा हें वाचून धक्को बसलो अशें ताणें गोमंतक कडेन उलयतना सांगलें. अहवाल मेळ्ळ्या बगर कारवाय करप शक्य ना, मात ही गजाल हांव गंभीरतायेन घेतलो आनी दोशीचेर कारवाय जातली अशें तवडकर हांणी स्पष्टपणान सांगले. रंगमाचयेक लज हाडपी गजाल. नाटक सर्तीचो निकाल बदलपा खातीर परीक्षकांचे दबाव हाडप ही कला क्षेत्रा खातीर व्हड लजेची गजाल आसा. ही एक दुर्दैवी घडणूक गोंयच्या रंगमाचयेक लज हाडपा सारकी आसा. देखून संबंदीत गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा अशें ज्येश्ठ नाटककार देविदास आमोणकराचें म्हणणें. अशें घडलें जाल्यार संबंधिता आड खर कारवाय जातली. कलेच्या मळार अश्यो गजाली घडूंक फावना. सर्तीत वांटो घेतना परीक्षकांचो निर्णय निमणो आनी बंधनकारक थारतलो अशें बरोवपीच उपरांत निकाल बदलपाचो यत्न करता जाल्यार खरीच गंभीर गजाल आसा अशें कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कोळेकरान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिरेस्तारा नावेली शांतीनगर वाठारात धक्को दिवपी हल्लो प्रकरण उक्ताडार आयले. रोहन चव्हाण आणि ताच्या फामिलीचेर सुमार 20 जाणांनी चॉपर, कोयते, सुरो आणि हेर धारेच्या शस्त्राचो वापर करून हल्लो केल्ल्याचो आरोप जखमी जाल्ल्या रोहन चव्हाणान केल्या. सध्या पुलिसांनी या संदर्भात एकल्याक अटक केला. हेरांचो सोद चालू आसा. पळयात. आम्ही फ्रेंडामध्ये उलयता झगडी 20 काय 30 जाणां भुरग्यांक घेवन येला तो परत मारपाक. आमी काय नाशिल्ले बी झगडे चॉपर मारप हे मारप तेक फाल्यां कितें जाता जाल्यार कितें हांगा पुलीस स्टेशनान आमी येयले कोण काय हे करना, एक्शन घेना. चॉपर वेपन्स आशिल्ले तेंचे कडेन, कुराड आशिल्ले दिसता, एक्स आशिल्लो तेंचे कडेन, कोयते आशिल्ले तेंचे कडेन, नकल आशिल्लो तेंचे कडेन आनी एक चाकू आशिल्लो. भयण आमची ते कितें तेमी बेड कितें तरी करताले दिसता, तेका ओडटाले कपडे कितें तरी करताले तशें. गोंयांत फाटल्या वर्सा दिसा उजवाडार गुंडागिरी, मारपेट सारकिल्ल्या घडणुकांनी भर पडत आशिल्ली. गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं हुस्को निर्माण जाल्लो. त्या उपरांत पुलिसांनी खर पावलां उबारिल्ली. मात आतां परत ह्यो घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान राज्यांत हुस्को निर्माण जाला. बिरेस्तारा नावेली शांतीनगर वाठारांत रातच्या वेळार एक जीव घेणो हल्ल्याची घडणूक मुखार आयला. जखमी जाल्ल्या रोहन चौहानान दिले म्हायती प्रमाण इश्टा मदीं कांय वादाक लागून केस्तांव जाले खंय. उपरांत रोहन चौहान हाच्या घरात सुमार 20 जाण अचकीत रॉड, कोयते, सुरो आनी हेर धारदार शस्त्रां घेवन रिगले. त्या उपरांत रोहन तशेंच तांकां आडवपाक गेल्ल्या फामिलीचेरय जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या प्रकरणात रोहन गंभीर जखमी जाला. पुलिसांनी केस नोंद करून 20तले एकल्या दुबाविताक अटक केला.
मजगती राज्यात ह्या घडणुकांक लागून आदींच भयाचें वातावरण निर्माण जाला. तातूंत ही भर घालपी घडणूक. आता पुलिसांच्या कारवायेचेर लोकांची नदर केंद्रीत आसा. तशेंच पुलिसां मुखार एक नवें आव्हानय आसा. हांवें शांतीनगर रावपी भुरगे आनी आमी सगळे भुरगे एकठांय अशे बसताले एक कडेन आनी कालूच एक अशी गजाल जाली की आमी फ्रेंडां मदीं उलयता झगडी तितून दुसरो डायरेक्ट व्हडलो भुरगो कोण तरी येवन पिवन आशिल्लो दिसतालो. येवन म्हाका धुकळून बी धांवडायलो ताणें म्हाका पयलीं थंयच्यान मारून बी आनी हांव खजानागेर वचतकीर ताणें कितें 20 काय 30 जाणां भुरग्यांक घेवन येयला तो परत मारपाक. चॉपर वेपन्स आशिल्ले तेंचे कडेन, कुराड आशिल्ले दिसता, एक्स आशिल्लो तेंचे कडेन, कोयते आशिल्ले तेंचे कडेन, नकल आशिल्लो तेंचे कडेन आनी एक चाकू आशिल्लो आनी तेमी अशेंच मारपा येयला म्हाका आनी घरान बी घुसले, बायलांकूय मारलो, हर्ट केला आनी कोण आमचे ते भयण आमची ते कितें तेमी बेड कितें तरी करताले दिसता, ताका उडटाले कपडे कितें तरी करताले तशें. हय मागीर थंयच्यान म्हाका हांव हें जालो, हांव पडलो, अनकॉन्शियस जालो, हांव घोवलीवन पडलो. मागीर म्हाका थंय हॉस्पिटलान व्हेलो दिसता. थंयच्यान मागीर पुलीस स्टेशन फ्रांसीस प्रिन्स प्रवीण फ्रांसीस करण प्रकाश आणि करण आणि अभिषेक शाबरे काल आमकां जेन्ना कॉल येयलो तेगेलो फ्रेंडालो की आपल्याक कोणें अशें मारला अशें म्हणून आमी गेले मागीर तेजे घरा कडेन हेगे सायलाल घरा कडेन गेले म्हणल्यार ऑलमोस्ट 25-30 जाण आशिल्ले. 25-30 जाण म्हणल्यार बेश्टे हातीन बी काय न्हू, चॉपर कुराड हे ते घेवन आनी बायलां आतां आडोवपा येता. आतां कोण नॉर्मल एक कॉमन सेन्स आसपी मनीस कितें बायलां आडोवपा येता म्हणल्यार सायडीन सरपा जाय न्हू. आमी बायलांकूय मारपा लागले. एक बायल चलपा जायना, एक बायलाक आतां कळ्ळें तुका न्हू, ते एक चोडवाले पॅन्ट ओडटाले तुमी, तसले तेमी झगडी केला. आमी हांगा कोण हें करपा येवना, तेमी बेश्टे आमचेर येवन आमी काय नाशिल्ले बी झगडेन चॉपर मारप हे मारप. एक फाल्यां कितें जाता जाल्यार कितें हांगा पुलीस स्टेशनान आमी येयले कोण काय हें करना, एक्शन घेना, एकटो मनशां हांगा हाडून दवरना. आजून म्हणल्यार एकट्याक कॉल मारना काय ना, आजून आमकां काय म्हणटा ते एक उतर तेंचे कडल्यान एक कॉल बी येवना. ते म्हणटाले सकाळी PI येयल्यार आमकां कॉल मारतले, PI येतकीर सुद्दां आमकां कॉल येवना. म्हणल्यार कितें तेणें पयशे दिले म्हणल्यार काबार करप, तितले आमी विचारता. पयशे दिला म्हणल्यार काबार करप जाल्यार आसूं. झगडी न्ही हे मोठे पेटपाचे दिसता म्हाका. कित्याक जाणा राती म्हाका फोन येयल्लो रमजान म्हूण हांव सायलेंट करून न्हिदिल्लो. मागीर सकाळी उठतकीर कळ्ळें अशें. मागीर परत 9 सुमार कॉल आयिल्लो अशें प्रॉब्लम जाले शांतीनगर लफडे जाले. हांवें म्हणलें कितें जालें फॅक्ट कितें तें. आतां ते तेंगे फ्रेंड आपसान उलयताले, फकाणां बिकाणां करताले चलताले. मागीर तितून कितें मातशें आर्गुमेंट कितें जालें. मागीर हो घरा कडेन वच म्हणून तेंच्यांनी धांवडयलो, घरा कडेन गेलो. घरा कडेन येयल म्हणून 20 ते 25 जाण हात्यार बित्यार घेवन येयले. तेंगे घरा कडेन एटॅक केले, भुरग्यांक मारलो, जाणटी आवय आहा तेका मारलो, बायलांक मारलो, ही चलीक सुद्दां भुरग्यांक मारलो. अशें म्हणून ट्रेसपास घरा भितर सरप म्हणून ट्रेसपास केले. आतां सद्या PIन आमगेलो एकले अरेस्ट केला. आतां तेंगेले खूब जाण 20 जाण कितें आहा तेंकां सगळें हाडपा जाय आनी न्याय मेळपा जाय तांकां. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.